जय शिवराय सगळ्यांक. आज आम्ही स्वराज गोमंतकाचे सगळे मेंबर्स एक कंप्लेंट घेतलेले म्हापसा पोलीस स्टेशनाचेर. एक कोण तरी गिरीश सोडनकर म्हणून आसा, तेणी आपल्या सोशल मिडिया हँडलाचेर म्हणजे इंस्टाग्रामाचेर आणि फेसबुक पेजीचेर तेणी एक व्हिडिओ पोस्ट केलो. ते व्हिडिओन विज्युअलायझेशन अशें दाखयलां की गंगा आरती चलता, बट तेच्या फाटल्यान जी आरतीची ट्यून यूज करून तेणी जे शब्द उच्चारल्या ते सगळे खंय तरी हिंदू धर्माची भावना दुखोवपा खातीर घातल्या. तेतून तेणी खुबशे अपशब्द, खुबशे इन्सल्टींग शब्द वापरल्या आनी तेचेर आमकां तेचेर ऑब्जेक्शन आसा. आनी सांगपाचें म्हणजे मेन अशें कारण की आतां तांकां कसले तरी गोश्टीचो तांकां ओपोज करपाचो आसा. ओपोज करतना तुमकां सदांच कितें हिंदूचीच आरती नाजाल्यार हिंदूंचे सण मेळटात हेचेर तुमकां आनीक प्रोटेस्ट करपा खातीर हजारांनी वाट्यो आसा. तुम्ही पथनाट्य काडा, तुम्ही सायलंट प्रोटेस्ट करूं शकता, तुम्ही वायलंट प्रोटेस्ट करूं शकता, पूण तांकां कितें करूंक जाय सांग, खंयसून ना खंयसून हिंदू धर्माचे कसले तरी सण, देव नाजाल्यार देवळां आनी अशी आरती मदीं हाडून तांकां ते प्रोटेस्ट करपाक जाय. हेचो फायदो कित्याक घेता ते, कित्याक तांकां खबर आहा की हिंदू कांय करचे ना, ओगी रावतले म्हणून. पूण आतां तो टायम एक्चुअली फाटीं गेला आनी आमी हेच्या फुडें ओगी रावचे ना. आनी हे फावटीक सुद्दां जे मेरेन ताका अरेस्ट जायना आमी ओगी रावचे ना. आनी प्लस आता कशें जालां, आमचे ब्रह्मेशानंद स्वामींचे गंगा आरतीचेच प्रोग्राम हांगासर चालू आसा कलांगूट. सो आमचे खुबशे मेंबर्स थंयसरूय मेंबर्स आसात, ते पार्टिसिपेट केला तेंच्यांनी. सो त्या खातीर आयज हांगासर कोण पावोंक ना. 24 तारखे सगळे तो प्रोग्राम सोंपता. जर 25 तारखे मेरेन ताका जर इन्क्वायरी खातीर नाल्यार अरेस्ट करूंक ना न्हू, जाल्यार आमी 25 तारखेर हांगासर धडक मोर्चा घेवन येतले आमी पोलीस स्टेशनाचेर. कोण तरी गिरीश सोडनकर म्हणून नाव आमी तेच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर पळयलां आनी फेसबुकाचेर पळयलां. बाकी आनी तेचे व्हडलेशी काय आमकां इन्फॉर्मेशन मेळोंक ना. नासले हांगासर. सो आमी PSI कडेन आमचे मेमोरंडम सबमीट केला आनी तेच्या फुडें आतां ते आपल्या सुपिरियरा कडेन उलोवन कितें ती एक्शन घेतले. आमकां तसोच सरकाराचेर आनी प्रशासनाचेर, पुलिसांचेर विश्वास आसा. सो हो विश्वास खंय हालोवंक दिवपाचो न्हू आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन कशें जाता तशें कितें काय करपाचें न्हू. आमी अजून विश्वास दवरून सरकाराच्या आनी ऑथॉरिटीजांच्या हातीन हो प्रश्न पावयला. हेचेर जर एक आमकां समाधान मेळटा, तशें जर सोल्युशन मेळत जाल्यार सगळें बरें जातलें. नाजाल्यार फुडें कितें जर आनीक कितें जर दुसरें प्रकरण घडत जाल्यार ताका फुल्ली जबाबदार प्रशासन आसतलें. ही गंभीर गोष्ट आसा आनी हे विडंबन आसा. एखादो चित्रकार हे करता तशें हो AIचो वापर केल्ले आनी आमची गंगा आरती आनी सगळ्यात महत्वाचें म्हणजे गोव्यान आयज एक स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाता आनी त्याच पार्श्वभूमीचेर तेन्नाच हो रिलीज करप म्हणजे हे मुद्दाम केला, हेतू पुरस्पर हो असो आमी गंभीर आरोप ह्या माध्यमांतल्यान करता. कारण ह्या टायमार कितें कोण सहज करूं शकना, तशें जाल्यार 8 दीस पयलीं करूं शकता आसलो, मागीरूय करूं शकता. ह्याच टायमार मुद्दाम करप म्हणजे हिंदूंच्या धार्मीक भावना दुखावपा खातीर हेतू पुरस्पर म्हणजे मुद्दाम केला. त्यामुळे अशा मनशाक इमिडिएटली अरेस्ट जावपाक जाय, सोडपाक जायना. हे फेस्टिवल सोंपल्या नंतर नाजाल्यार मोठो मोर्चा जातलो आनी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाली जाल्यार ताका जबाबदार प्रशासन आसतलें आनी तो व्यक्ती आसतलो. त्यामुळे वेळीच सुदारचे. तशेंच आमी सगळ्या राजकीय नेत्यांक ह्या माध्यमांतल्यान शिटकावणी दिता. तुमचे कितेंय जे आसा भितरले भेदभाव ते तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान कशें ते मांडा, पूण आमच्या धार्मीक भावनांचो थंय खेळ करूं नाका. अश्यो आरती, चित्रां आनी कितें वापर करून तुमी तुमच्या एकामेकाची जी तिडकी आसा ते काडपा खातीर हे खेळ न्हय, हे माध्यम न्हय तुमचे कडेन. आतां सांगलें तशें हांवें की सिद्धार्थान वेगवेगळी माध्यमां आसा, वापरा तुमी त्या माध्यमांतल्यान करा. बसा थंय येवन जाय जाल्यार त्रास घ्या. फक्त अशे बेठे बसून तुमी AI तयार केले, व्हायरल केले, इजी मेथड वापरता आनी आमकां इजी टार्गेट करूंक सोदता. हे फुडें सहन जावचें ना. पयलीं जातालें, ह्या फुडें जावचें ना. हिंदू जागृत जाल्लो आसा आनी ही गोमंतक भूमी ही भोगभूमी न्हय, देवभूमी आसा. ह्या दृश्टीन हे पुनरुत्थान सुरू जाला. ते म्हाका दिसता काही लोकांक खटकपाक लागला म्हणून हे मुद्दामून काही चल्ला काय कितें. मागीर अशें आमी टॉलरेट करना. आमची मागणी आसा आनी ह्या माध्यमांतल्यान आनी एक आमी सांगूंक सोदता की गोव्यान साधू संत आयल्यात, मोठ्या प्रमाणान हे चल्ल्या आनी संतांनी पुढाकार घेवन गोव्यान ही बदल करपा खातीर जाल्यार ह्या साधू संतांचो अवमान करपाची ही गोश्ट आसा. म्हणजे हिंदूंच्या मनात एक नेगेटिव्हिटी घालपाची आनी त्या आरतीक फाल्यां वता आनी कितें वता जाल्यार थंय सुद्दां तांच्या मनान नेगेटिव्ह घालपाचें. म्हणजे पॉझिटिव्हिटी एका बाजून वाडोवपाचो प्रयत्न चल्ला. हे नकारात्मक शक्ती आसा. आमी समाजाकूय आमी सांगूंक सोदता की ह्यो नकारात्मक शक्त्यो, हे नेगेटिव्ह शक्ती वेळीच तुमी ठेचूंक जाय, सोडू नाकात. कारण जशे प्रशासनाची जबाबदारी आसा तशी समाजाची जबाबदारी आसा की हांकां जाब विचारूंक जाय. वतात थंय दिसता तेन्ना जो कोण गिरीश सोडणकर आसा ताका विचारलो वचूंक जाय की तूं हे कितें केलां. अशें जेन्ना जातलें तेन्ना तो भितलो आनी नेक्स्ट टायम तो जाग्यार येतलो.
आणि ह्या माध्यमांतल्यान जर अशें घडना जाल्यार आमचो स्वाभिमान फाऱ्या उरना. कित्याक आमच्या स्वाभिमाना खातीर ह्या गोंयांत ह्या सगळ्या जाणट्या नेणट्यांनी राखले म्हणून आमी आयज आसा. आणि हो स्वाभिमान नासलेले केन्नाच हे सोंपतले आसले, तितलेंच हांव सांगूंक सोदतां. तुम्ही तो व्हिडिओ पयलाच आसतलो जो हालीं 2 दीस पयलीं गिरीश चोडणकरान घातलेल्या. तेजेर खूब जाणांनी कमेंट्स केल्ल्या, खास करून आमच्या कॅथलीक भावांनी सुद्दां कमेंट्स केल्ल्या की तुमी जो पोस्ट घातला तो रॉंग घातला म्हणून. तुम्ही पळोवंक शकतले की थंयसर गंगा आरतीचे तेणें जे अपमान केल्ले आसा. आयज खंय तरी आमचे स्वामीजी जे ब्रह्मेशानंद स्वामीजी आसा तेणे फाटली 2 वर्सां जाली ते प्रयत्न करता की गोवा एक स्पिरिच्युअल डेस्टिनेशन म्हणून असं प्रमोट करपाचें. तेंचे फाटले ह्या कार्यक्रमाक सुद्दां फाटले 3 म्हयने जाले तेंचं काम चालू आसा हेच्या संघटीत. फाल्यां येदो व्हडलो थंयसर कार्यक्रम आसा कलांगूट. एक मोठो संख्येन एक कार्यक्रम गंगा आरतीचे थंयसर एक कार्यक्रम जावपाचो आसा. त्याच्या मदीं ह्यो असो पोस्ट घालून म्हणजे थंयसरलो भावना थंयसर दुखोवंक सोदता काय कितें, हेजे इंटेन्शन कितें, म्हणजे तेंचेन दाखयला इट इज पॉलिटिकल काय कितें आमकां खबर ना. पण जर पॉलिटिकल आहा तर पॉलिटिकल आनी खूब प्लॅटफॉर्म्स आसा, खूब कितें आसा तुमी एकामेकांचे काडपाचें. सो तें आमकां लागलेलें ना. तुम्ही पॉलिटिक्स करा. इवन जर कसलो तुमकां मुद्दो उखलपाचो आसा जाल्यार दे आर डिफरंट वेज. जशें सिद्धार्थान आनी जयेश भाईन सांगला तुम्ही उपोशणाक बसा नाल्यार थंयसर कितें वायलंट प्रोटेस्ट करता तेंकां आमकां प्रॉब्लम ना. पण एवरी टायम आमचो धर्माचेर आघात करप, धर्माची फोकाणां करप हे खंय तरी आमी खपोवन घेवचें ना. आयज आमी पुलिसीक हांगासर निवेदन दिल्लेलें आसा आनी तुमच्या माध्यमांतसून सांगता की 25 तारीख आमचो तो कार्यक्रम जो गोवा स्पिरिच्युअल आसा थंयसर 24 तारीख सोंपता तो. 24 तारीख पर्यंत जर हांगासर काय एक्शन जायना जाल्यार 25 तारीख आमी मोठ्या संख्येन हांगासर येवन पुलिसीक जाप विचारपाक येतले.